नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। मोले एंट्री फी नाक्यार पैसे घेऊन ट्रकांक पावत्यो दिनासतना सोडपी पीडब्ल्यूडीचे 9 कर्मचाऱ्यांक धाडले घरा। हेर नाक्याची चौकशी, प्रुडंटान हाडिल्लो भ्रष्टाचार उक्ताडार। रेवेचो बेकायदेशीर धंदो करप्यांक राष्ट्रीय हरित लवाद दितलो ख्यास्त। रेव काडटना धरिल्ल्यांची नावां दिवची, लवादांक राज्यांक दिले आदेश। बेकायदेशीर खण प्रकरण लोकायुक्ताकडेन दिल्ल्यान खांडेपारकार समिती गुटलावपाचो सरकाराचो विचार। सुत्रांनी उक्तायली शक्यताय, नेमत सावन समितीचें कामच ना। मुख्यमंत्र्यान मायनिंग बंदी काढली तरी सुप्रीम कोर्ट फाटी सरचना। लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपाचो यत्न करचो न्ही। मायनिंगांतले कामगार फुडाऱ्यांक सरकाराचेर दुबाव। फोंडे पुलिसांनी धरल्यो मोटारसायकली मोबायल चोरपी 5 जाणांच्यो टोळयो। 65 मोबायल, कंप्युटर, 2 हार्ड डिस्क, 6 मोटारसायकली, 6.25 लाखांचे सामान जप्त। आणि शिक्षण माध्यमाचो विषय नोव्हेंबर मेरेन तडीक लायात। गोंय राखण मंचाची मागणी, राजभास चालीक लावंक आडमेळी हाडटात म्हूण दोगा अधिकाऱ्यांची मागली चौकशी। खबरो विस्तारान। मोले एंट्री फीचे नाक्यार पैसे घेवन ट्रकांक पावत्यो दिनासतना सोडपी पीडब्ल्यूडीचे 6 कर्मचाऱ्यांक घरा धाडले। हे सगळे कोंत्रादावेले। पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकारान प्रुडंटाक ही खबर दिली। मोल्यांच्या नाक्यावेल्यान पैसे घेवन पावत्यो दिनासतना ट्रकांक सोडटात आनी हे पैसे सरकाराचे तिजोरेंत पावनात, ही गजाल प्रुडंटान स्टिंग ऑपरेशना वरवीं उक्ताडार हाडिल्ली। ताचे उपरांत चौकशी सुरू जाल्ली। पळयात प्रुडंटाचो इम्पॅक्ट। मोले चेक नाक्यावयल्या एंट्री फी प्रकरणाचे चौकशीचो अहवाल भौशीक बांदकाम खात्याचे विजिलन्स अधिकाऱ्यान शुक्रारा भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकाराक दिलो। 9 कर्मचाऱ्यांनी आपल्याक जाय ती रक्कम घेवन ट्रक सोडले, अशें ह्या अहवालांत म्हणलां। मोले ह्या भागात आमचो जो नाको आसा त्या नाकार जी आमी इन्क्वायरी करपाक आमचो जो विजिलन्स ऑफिसर आशिल्लो बाब कुलकर्णी, तो सगळो रिपोर्ट फाटल्या शुक्रारा म्हजे कडेन आयलो। सो फर्स्ट थिंग, एक चेक नाक्याची फुल इन्क्वायरी जाल्या नंतर आमकां 9 मनीस एका शिफ्टीचे सापडले अँड आय हॅव टेकन अ डिसिजन टू टर्मिनेट, टू डिसमिस दीस ऑल 9 पीपल हू आर इन्वॉल्वड इन द माल प्रॅक्टिसेस। आणि हे जे डिसमिस केले ते कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर सगळे, ते एंट्री फी खातीरूच एम्प्लॉय केल्ले। हय, ते एंट्री हेका खातीरूच एम्प्लॉय केल्ले। पीडब्ल्यूडीन गोंयच्या हेर चेक नाक्यावयली चौकशी चालू दवरल्या। हेर चेक नाक्याचेर अजून तरी कांय सापडूंक ना। आणि त्याच बरोबर बाकीच्यो इन्क्वायरी आमच्यो चालू आसा। त्यो कसल्यो? ते बाकीच्यो चेक नाक्या वयल्यो। एक म्हाका दिसता चौकशी पूर्ण जायत आयल्या, तातूंत आमकां व्हडलेशें कांय मेळूना। आणि जी व्हेकलां तांणी सोडल्या तांकां आमीच सांगिल्लें बेळगांव, कारवार अशे जे विभागांतल्यान जी व्हेकलां सोडल्या ती व्हेकलां आमीच डिक्लेअर केल्ली की तांकां आमी आमचे बाकीचे सगळे प्रोसेस कंप्लीट जायसर फ्री सोडटले म्हणून। मोल्यात चेक नाक्यार एंट्री फी घेवपाक दवरिल्ले ऑपरेटर ट्रकवाल्याकडच्यान आपल्याक जाय ते पैसे फी म्हणून घेताले आनी तांकां रिसीटय दिनासले, ही खबर प्रुडंटान 23 जुलयाक व्हिडिओ पुराव्या सयत उक्ताडार हाडिल्ली। प्रुडंटाचो व्हिडिओ रिपोर्ट पीडब्ल्यूडीन चौकशे खातीर व्हेल्लो। रिपोर्टावयल्यान पीडब्ल्यूडीन प्रकरणाची चौकशी सुरू केल्ली। ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर। रेवेचो बेकायदेशीर धंदो करपी लोकांक कितें ख्यास्त फर्मावची हें आतां राष्ट्रीय हरीत लवाद थारायतलो। हे खातीर बेकायदा रेवेचो धंदो करतना धरिल्ल्या लोकांची नांवां लवादाक कळोवची असो आदेश लवादान सगळ्या राज्य सरकारांक दिला। इतले मजगतीं मायनिंग प्रकरण लोकायुक्ता कडेन दिल्ल्यान खांडेपारकार समिती गुटलावपाचें सरकारान थारायलां, अशें सुत्रां सांगतात। रेवेचो बेकायदेशीर वेव्हार करपी लोकांक ह्या मुखार खर ख्यास्त जावं येता। रेवेचो बेकायदेशीर वेव्हार करपी ट्रक धरल्यार खण खात्याचे अधिकारी तांकां तालाव दिवन सोडटाले, मात ह्या मुखार ते चलपाचें ना। रेवेचो बेकायदेशीर धंदो करपी लोकांची नांवां राष्ट्रीय हरीत लवादाक कळोवची पडटली। तांकां कितें ख्यास्त करपाचें ते लवाद थारायतलो। तसो आदेश हरीत लवादान गोंय सरकाराक दिला। रेवेचेर सरसकट बंदी घालची असो आदेश हालींच ह्या लवादान सगळ्या राज्य सरकारांक दिला। इतले मजगतीं रेव काडपा खातीर कायदेशीर परवाने घेवप्यांक न्हंयच्या कुशीक आशिल्ली जमीन भाड्यान दिवपाचें कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान थारायलां।
रेव काडपी लोकांनी ते खातीर अर्ज करचे अशें कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स कॅप्टन जेम्स ब्रागांझान मागला. Permission can be given. There are procedures to be followed wherein they need to apply to us. Then we formally send our surveyors there for inspection, and based on that, government is informed, and accordingly, whatever area they wish to, those areas are permitted, and they have to pay a certain amount of fees. I mean, the one prevailing now is around 10 rupees per square meters. So based on that, permissions are given to them. इतले मजगती न्यायमूर्ती शाह आयोगाच्या अहवालाची छाननी करपा खातीर गोंय सरकारान नेमिल्ली न्यायमूर्ती खांडेपारकार समिती रद्द करपाचे सरकारान थारायला अशी माहिती सुत्रांनी दिली. गोंय सरकारान शाह आयोगाचो अहवाल लोकायुक्ता कडेन दिल्ल्यान आनीक वेगळे चवकशीची गरज ना अशें सरकारान थारायला. न्यायमूर्ती खांडेपारकार समितीची मुजत फुडल्या म्हयन्यात सोंपता. मायनिंग बंद पडिल्ल्यान बंद आशिल्ल्या 5051 ट्रक धन्यांक सरकारान आतां मेरेन अर्थीक मजत दिल्या. हे येवजणे खाला 6756 ट्रक धन्यांनी अर्ज केल्ले. खणी बंद पडिल्ल्यान बेकार जाल्ल्या लोकांक अर्थीक मजत दिवपाच्या येवजणे खाला 1969 लोकांनी अर्ज केल्ले. मात फक्त 255 लोकांकूच अर्थीक मजत मंजूर केल्या. बाकीच्या लोकां लागीं कागदां नाशिल्ल्यान मजत दिवप शक्य ना अशी माहिती सुत्रांनी दिली. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी आनी दिनेश करपे. गोंय सरकारान मायनिंगा वेली बंदी काडली म्हूण सुप्रीम कोर्ट बंदी फाटीं घेवचें ना. बंदी फाटीं घेवपाची गजाल डिसेंबरांतच करपाक जाय आशिल्ली अशें मायनिंगांतले कामगार फुडारी म्हणटात. मुख्यमंत्र्यान अधिसुचोवणी काडून उतर खरें करचें अशेंय फुडारी म्हणटात. सरकार मायनिंगा वेली स्थगिती फाटीं घेवपाक सोदता म्हूण कांय दिसाळ्यांनी खबरो हाडिल्ल्यान फ्रंटाचे सांखळे जाल्ले बसकेंत फुडाऱ्यांनी हो विशय काडलो. मायनिंगांतल्या लोकांचे दुसरे पावंड्यावेलें आंदोलन सोमारा सावन मायनिंग तालुक्यांनी सुरू जालें. गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटान सोमारा सांखळे जाहीर सभा घेतली. सभेक कामगार फुडारी, सांखळेचो आमदार प्रमोद सावंत आनी मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ले ट्रकवाले कामगार आशिल्ले. सरकारान गोंयच्या मायनिंगाचेर हाडिल्ली स्थगिती फाटीं घेवपाचें थारायला अशी खबर 1-2 दिसाळ्यांनी दिल्या. फुडाऱ्यांनी सभेन हो विशय काडलो. Instead of really knocking at the correct door at the right place, he is only in show business. This is all show business. He should have done it on 18th of December 2012 when we gave a call to him. Now it has what effect is that? Amka Munis Morpak Pala, he is in ICU. सुप्रीम कोर्ट आज बंद पत्र बरेली म्हणून सुप्रीम कोर्ट मागणी चालू करचो ना. लोकांनी रस्ते कशे पडटले. मायनिंग उगडटा सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर करा म्हटले म्हणून मुख्यमंत्र्यान आपण गोंयचे मायनिंग चालू करचो म्हटले म्हणून मायनिंग चालू जावचें ना लक्षात दवरा. जोपर्यंत जनतेचें आंदोलन चालू ना, जोपर्यंत जनतेच्या दरबारात खर बिगडे ना उजो ना, तोपर्यंत जावं गोंयचो मुख्यमंत्री जावं सुप्रीम कोर्ट क्षमा पडटले. सांखळेच्या आमदारान खणीचेर निंबून आशिल्ल्यांच्या आंदोलनाक तेंको दिला. मायनिंग सुरू जावपाक जाय त्या खातीर जी मुवमेंट जाता या जी आंदोलन जाता आसत ओके बट त्या आंदोलना बरोबर सदांच आसतलो. 29 ऑगस्टाक पणजे जावपा आशिल्ले मायनिंग लोकांचे महासभेक लोकांक जमोवपाचे यत्न हे तालुक्यांतले सभांनी जातले. मायनिंग सुरू जावचें म्हूण राज्य, केंद्र सरकार आनी सुप्रीम कोर्टाचेर दबाव हाडपा खातीर आंदोलन खर करपाचें मायनिंग पीपल्स फ्रंटाच्या फुडाऱ्यांनी थारायला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.